सांपेद्रोचे पहिलें पत्र पहिलो अध्याय 18व्या वाक्यातावन 21वें वाक्य. पूर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालेंतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भंगारान वा नाश जातल्या मालान न्ही, बगार आईबावीण आनी कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संवसाराच्या स्थापने दिस देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटेच्या काळार तुमचे बसत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सत मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भवार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचें उतार हे. देवाची वडुपकार. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा जेजूच्या अमोलीक रक्ताद्वारे आमी नितळ जावया. जेजूच्या अमोलीक रक्ताद्वारे आमी नितळ जावया. आमी क्रिसमस आचरण करूंक पुरा तयारी सगळ्यांनी सुरू केल्या क्रिसमसाक तयारी करूंक. थोड्यांनी नवो कुसवार सुरू केला जाल्यार गर्दन गोटाक आनी थोड्यांनी रेडी केला जाल्यार आनी थोड्यांनी दृढ निश्चय आनी मुखार अशें जायचें तशें जायचें मुस्तू नवे वर्सी लागीं येवन आसा. आनी त्या देखून आमी एक निर्णय करनच आसा. मुखल्या वर्सा म्हणी हांवें अशें जायचें, आमच्या जिवनांत परिवर्तन जावचें मुस्तू विशय आमी चिंतून आसा. पवित्र पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार जेजू क्रिस्त आयिल्लो उद्देश कितें. जेजू क्रिस्ताचो जल्मा दिवस आमी आचरण करता आसतना ताचो उद्देश जर तर आमी नेणाव तर आमी करचो व्यर्थ जाता. मुस्तुपुटी आमी बर्थडे आमचो करता, आमी करता, तुमी करतात, मुस्त कडेन बर्थडे करतात. बर्थडे करचे गम्मत आमी जॉली करता बर्थडे म्हणून. पूण हांव ह्या संवसारांत आयिल्लो उद्देश कितें म्हणलें जर तर हांवें चिंतीन आसतना हांव जर तर बर्थडे आचरण करता जाल्यार ताका कितेंच प्रयोजन ना. ह्या संवसारांत येवन हांवें केल्लें साधन कितें आनी कितें हांवें करूंक आसा म्हणलें जर तर हांव त्या विशयांत आठव करनासतना केवल हांव बर्थडे सेलेब्रेट करता ताका कांयच अर्थ ना मोगाचें. तेच प्रमाणे जेजू क्रिस्त त्या क्रिसमसाचें आमी सेलेब्रेशन करता जाल्यार जेजू क्रिस्त येयल्लो उद्देश कितें म्हणलें हांवान तूं नेणा जावन केवल क्रिसमस मात्र सेलेब्रेशन करता जाल्यार हाका कांयच अर्थ ना. त्या देखून आमी पळयलें जाल्यार जुआंव यॉर्दान न्हंयच्या भोंवतणी सर प्रदेशांनी भोंवन तो शिकोवन दिता. जेजू क्रिस्त येवच्या पयलें तांकां सगळ्यांक सांगता लोकांक मन बदले जाय आनी तुमी परिवर्तन जायचें म्हणून. सामार्काच्या पयल्या अध्याय 3ऱ्या वाक्यांत आमी पळयता अरण्यांत एक थाळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताज्या पैणाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवाद्याक सरी जावन जुआवन तुमची पदकी जिणे बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पदकां भोगशितलो अशें म्हणून परगडतलो. जुआवन सांगलें वाट ताजी तयार करा. जेजू क्रिस्त येवचो आसा ताजी वाट तुमी तयार करा. पुरवां आमी क्रिसमस जर तर आचरण करता जाल्यार ताजी वाट आमी कशी तयार केल्या म्हणलें सवाल. पदकां थावन कशी आमी भायर आयल्या म्हणलें सवाल. जेजू क्रिस्तानी आयिल्लो जो उद्देश जावन आसलो आमी पळयता गलिलियांत मनेरपण प्रारंभ करना सामातेच्या अध्यायांत आमी पळयता पयलें ताणें स्वार्था प्रगट केल्ली जावन आसा. पदकी जिणे बदला आनी सर्गींचें राज लागीं पावलां. जुआंवनी तेंचं सांगलें ताजो रस्तो नीट करा, पदकी जिणे बदला आनी ताका स्विकार करा. आनी जुआंवच्या काळार ताणें सांगलें हांव तुमकां उदकान हांव तुमकां पवित्र स्नान दितां. तो वेळ घडी जाली मोगाचें न्हू. जेजू क्रिस्त आयलो. आतां तिस्स सुवार्ता आमी चिंता आसतना आमकां तुमकां नितळ जावंक एक बळादीक हातेर जावन आसा मोगाचें न्हू. तें जेजू क्रिस्ताचें वळयल्लें तें भोव पवित्र रगत. त्या भोव पवित्र रक्ता विशयांत जर तर हांवें तुवें आज नियाळ करचो. कित्याक म्हळ्यार ताज्या येण्याक आमी तयार जाता आसतना आमची पदकां जावन आमकां दून नितळ करूंक कशें आमी करचें. पवित्र स्नान आमी घेतला, पवित्र आत्म्याक आमी घेतला, आमी जिवन जिवनूच आसा. आज आमी नियाळ करता
आमच्या पातकां जावन सुटच्या खातीर त्या जेजू क्रिस्ताच्या बोपोयत अमोलीक रक्ताचे ध्यान केल्ल्या वरवीं त्या बोपोयत रक्ताक आमी स्वीकार केल्ल्या वरवीं कशें ह्या पातकां जावन संपूर्णपणान धुवन नितळ करून पुर्वांचें क्रिसमस आचरण करचें जावं दी, नवे वर्साक स्वागत करचें जावं दी आनी नवे वर्सा नवें जीवन प्रारंभ करचें जावं दी, त्या विशयी आज हांव तूं चिंतून आसा मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकांत पहिल्या सांजवान बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत पयलो अध्याय 7वें वाक्य अशें म्हणटा, पूण देव उजवाडांत आशिल्ले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जालें. ह्या शिवाय ताज्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पथकांतली नितळ करतलें. मोगाचें न्हू, उजवाडांत हांवें तुवें जियेचें जाल्यार हांवें तुवें पथकांतोन भायर येवंक जाय. आनी जर तर पथकांतोन भायर येयसय जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमकां पथकांतली आमी नितळ जाता. जेजू क्रिस्तान 2000 वर्सां पयलें तें वरयल्लें रगत आजुनूय मोगाचें न्हू, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तें रगत म्हाका तुका परिशुद्ध करूंक शकतात आसलें. निरंतर एक सत्यवंत सकत जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें बोपोयत रगत. आनी त्या देखून आमी आयच्या वचपांत आमी पळयलें, तुमकां सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान न्ही. हांवें तुवें जायतलें घडयेत, जायतें बिजनस करियेत, जायतें वावर करियेत, जायतें संपादन करियेत, ह्या वरवीं म्हाका तुका सोडूंक खंडीत साध्य ना. मोगाचें न्हू, कितलें भांगार रुपये दिल्यार म्हाका तुका सोडवून मेळोवंक साध्य ना. सोडवून मेळोवंक साध्य जाल्यार एकच एक नाश जायनातलें अशें पवित्र अमोलीक रक्तान. कितल्या अर्थबरी तें उतरां मोगाचें न्हू. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालांनी सर आमचे नाश जातल्या माल खंयचोय तो जावं दी, खंयचोय जावं दी, दुडू जावं दी, अधिकार जावं दी, आमचे वस्तूर जावं दी, आमचे ते अशे सोबीत सोबीत वस्तू जावं दी, आमचे बोवार अशे रूख झाडां जावं दी, कितलें सोबीत थॉट आमी करना आमी संतोश भक्तां जावंक पुरो. पवित्र पुस्तक म्हणटा, खंयचेय नाश जातल्या संगतींत जावन तुका आनी म्हाका सोडवून मेळोवंक साध्य ना. सोडवून मेळटा जाल्यार नाश जावंक सकनातलें तसलें एकच एक सकत जावन आसा आनी तें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत. आनी ह्या रक्ता वरवीं मात्र जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र पुस्तक म्हणटा, भगार आई भवीण आणि कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान म्हजी आनी तुजी सोडवण आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, म्हजी आनी तुजी मात न्ही, सगळ्या संवसाराची सोडवण केवल ह्या बोपवित्र रक्तांतल्यान म्हणटा. जुवांच्या पहिल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 2रे वाक्य म्हणटा, तसो आमचे पथकां पसून काडटा ती बली आमची मात्र न्ही, बगार आख्या संवसाराचीं पथकां म्हजी आनी तुजी मात्र न्ही, आख्या संवसाराचीं पथकां. म्हज्या कुटुंबांत अशा व्यक्तींचें पत्रां म्हाका ताका सोसूंक जायना. तूं तितलो उपाद दिता ताजे बसत जेजू क्रिस्ताचें बोपोयत अमोलीक रगत केदळ हांव चिंतून ताजेर तें देवन येवं दी म्हणून मागता. ताकाय थंयसर रगत परिशुद्ध करूंक जाता. म्हज्या बोवारे आसचे शेजारी, म्हज्या बोवारे आसचे वावराडी, सांगात आसचे वावराडी कोण पुरो आमकां उपाद करनासत, पथके सैमंत जिवन आसात, तांकांय बोपवित्र सक्तीन पवित्र करचें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें तें पवित्र रगत. मोगाचें न्हू, त्या रक्ता वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या बोपवित्र रक्ता वरवीं हांव आनी तूं एकदम परिशुद्ध जिणी एक जिवंक साध्य आसा. आमचे हर एकलीं जीं पथकां म्हजी आनी तुजीं पथकां तस पवित्र रक्तान ती धुवन नितळ करूंक जावंक साध्य आसा. त्या देखून हांवें आनी तुवें त्या बोपवित्र रक्ताक हांवें तुवें मागसय. मोगाचें न्हू, मुस्तुपुटी आमकां भोगता जेजू क्रिस्ताचें बोपवित्र रगत इतलें बळादीक आसा जाल्यार, इतलें आमकां पथकां सुटता साध्य आसा जाल्यार कित्या खातीर आजुनी ह्या संवसारांत पाथक आसा. इतलें तें बळादीक रगत जाल्यार कित्या खातीर आजुनी म्हज्या आनी तुज्या भोवारी मस्तू पथकी सैमाचे आसात. म्हाका आनी तुका कित्या खातीर ह्या पथकी सैमतान भायर येवंक असाध्य जाना. कित्या खातीर म्हणलें सवाल म्हजें तें आनी तुजें तें मुस्तुपुटी उपजोवंक पुरो. ताका एकच एक म्हजें उदाहरण, ह्या संवसारांत साबू आसा तरी पूण कित्याक आजुनी मेळो चिखलान बुडलेलो लोक आसा. कित्या खातीर आजुनी आमच्या आंगार चुकोल आसा. साबू आसा तरी पूण कित्या खातीर आमच्या थंय चुकोल आसा. कित्याक आमी जायतले लोक पळयता मेळ्या आनी तो बरोल्ले लोक कित्याक आसा. कित्याक म्हळ्यार तो साबू आसल्यार पावना, साबू खाडी जाय, म्हज्या कुडीक हांवें एप्लाय करी जाय, म्हज्या लागय जाय, त्या वेळार मात्र त्या साबांत हांव नितळ जावंक साध्य आसा. हांव केवल रक्ता विशयी जाण आसल्यार पावना,
या रक्ताविषयी शिकवण दिला पावाना जर तर रगत म्हज्या जेजू क्रिस्तच्या बोपोयत अमोलीक रगत म्हज्या विश्वांक हांवें एप्लाय करना जाल्यार म्हज्या त्या लागयना जाल्यार तातूंत खंयच बदलावण म्हाका येना. एक व्यक्ती ताच्या घरा 100 सोप आसूंक बरो, साबू आसूंक बरो, या फॅक्टरीन तिथं काम करता जावंक बरो, साबू तयार करच्या फॅक्टरीन काम करता जावंक बरो, या साबू विकचे शॉप तो सोलोन आसा जावंक बरो, तरी पूण तो साबू जर तर ताच्या कुडीक तो एप्लाय करना लागयना आनी तो पुसिना धुयना तर ते खंयच ताका त्या साबात हांव नितळ जावंक साध्य ना. ह्याच प्रमाणे मोगाचें न्हू मुस्तुबुटी आव्हाने तूं म्हज्या आनी तुजे थंय आव्हाने तूं जाणाव साबू आसा जेजू क्रिस्ताचें पवित्र रगत आसा आनी ताच्या विशयी परिणाम करा आसा म्हणून आमी जाणाव. थोडे फावटी नेणाव जावंक बरो, थोडे फावटी जाणाव जावंक बरो. जर तर तें पवित्र रगत आव्हाने तूं म्हज्या जिवनांत एप्लाय करना जाल्यार तें आमकां खंयच मुखान तुका परिवर्तन हाडूंक साध्य ना मोगाचें न्हू. त्या खातीर क्रिस्ताचें तें पवित्र रक्तान मात्र केदाळ आव्हान तूं म्हज्या जिवितांत ताका तें अन्वय करता एप्लाय करता तेदाळ मात्र आव्हान तूं शुद्ध जावंक सादा भितरल्यान तशेंच भायल्यान आमी शुद्ध जावंक साध्य आसा मोगाचें न्हू. त्या जुवांव केल्ल्या उगडापणांत पयल्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर 6वें वाक्य ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यांत ताज्या रक्तान म्हाका आनी तुका सोडयलां. कित्या खातीर रक्ता कितलें बोड आसा. लेवी शास्त्रांत आमी पळयता 17व्या अध्यायान 11वें वाक्य म्हणटा कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा तुमच्या जिवा खातीर प्राजिताची रीत वेदीचेर सोलोवच्या खातीर हांवेंच हें रगत तुमकां दिलां. कित्याक रक्तांत जीव आसा देखून तें पाप परिहार करता. कित्याक रक्तांत जीव आसा देखून तें पाप परिहार करता. असले जिवाची सकत आसचें तें रगत तें जेजू क्रिस्ताचें पवित्र अमोलीक रगत म्हाका आनी तुका सगळ्या पातकांतलें धुवन नितळ करूंक शकता मोगाचें न्हू. अत्यंत चड जर तर जेजू क्रिस्ताचें वॅल्युबल रगत आमी जाणाव पळयत पुस्तकांत मुस्तो मोलादीक रगत वळोवन केल्लें बली खंयची आसा, खंयचें बलिदान तें सांगा सिस्टर. जेजूचें वय जेजूचें नव्या सोल्ल्यांत पळयता. पोरण्या सोल्ल्यांत मुस्तो रगत वळोवन हायेस्ट कॉस्टलेस्ट रगत वळोवन केल्लें खंयचें म्हणलें खंयचें घटन. आमच्या भारत देशांत जाणा आमी भारत देशांत हर एक हिंदू शास्त्रांत जावंक पुरो थंयसरी रगत वळोवच्यात तांच्यान थंय कालें म्हत्व आसा. हर एक हाचे प्रकार रगत वळयतात. पूण पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता मुस्तो कॉस्टलेस्ट सड्ड खर्चाचें मोलादीक रगत वळयल्लें घटन खंयचें घटन. पवित्र पुस्तकांत साल्मोन भेटयल्ली ती कॉस्टलेस्ट ताणें तें नवें मंदीर केल्ल्या वेळार ताणें भेटयल्ली चरित्र भयंकर कॉस्टली म्हळ्यार बाळ एक मोलादीक रक्ताची बली. आनी ती पयत पुस्तक म्हणटा रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 8व्या अध्यायान 63 ते 64 वाक्य पळयलें जाल्यार कितले मोलाचें ताणें थंयसर रगत वळयलें पळया. उपरांत रायान आनी सर इस्रायलांनी सर्वेस्पराक बलिदानां भेटयलीं. साल्मोन सर्वेस्पराक शांती बलये रुपान 20,000 पाडे आनी 1,20,000 बकरे भेटयले. अशें रायान आनी सर इस्रायलांनी सर्वेस्पराचें मंदीर समर्पीत केलें. त्या दिसा रायान सर्वेस्पराच्या मंदिरामकल्या आंगणाचो मदलो बागी समर्पीत केलो. ताणें थंय होम बल्यो आनी अन्न बल्यो भेटयल्यो आनी शांती बल्याची सराप भेटयली. कित्याक सर्वेस्पराची मुखली पितूळची वेदी भोवलान आसली आनी तिजेर होम बल्यो अन्न बल्यो आनी शांती बलयाचें सराप भेटोवंक जागो पावनातलो. म्हळ्यार थेदी व्हडली बली भेटयली. कितले बकरे 1,20,000. कितले जालें मोल आमच्या बकऱ्या मासाक 50 रुपये किल्याक. त्या लेखार तंदस केल्यार एका बकऱ्याक 4,000 रुपये जातात. आतां जाणतो ते आमचे ते बरो व्हडले बकरे आमचे बरो हे गांवचे धाकटे बकरे गेल्यार एका बकऱ्याक 4,000 रुपये. 1,20,000 बकऱ्यांक कितले जाले गुतागी
48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 1,20,000 बकऱ्यांक खाली 4,000 रुपये लेखान लेख धरल्यार री 48 कोटी रुपये. ताजे उपरांत 20,000 काले म्हणटा ताका पाडे. कितले मोलादी, कितले केजी, कितले केजी. केद व्हडलें बलिदान मोगाचें, कोरोडांचें बलिदान. तितले व्हडलें बलिदान भेटयता. 1,48,000 मोनजातींक म्हळ्यार बोकरे तशेंच पाडे 1,48,000. तितले रगत फटाफट करून सगळ्यांनी उडयतात. मोलादीक रगत उडयतात, मोलादीक रगत उडयतात. इतले रगत उडयल्यार री कांय व्हडलें कांय थंयसर जायना. व्हडलें कांय पाप परिहार तेंच्या लोकांक त्या वेळार मात जालें. पूण जेजू क्रिस्तान तें बरें भेटयलें तें रगत अजुनी 2,000 वर्सां उपरांत आनी मुखल्या वर्सांनी सगळें एप्लाय जावचे बरें तें पावरफूल मुस्तो मोलादीक रगत जावन आसा. जेजूचो एकदम रगत जाल्यार तो वर्त्या म्हत्वाचो रगत. ताका मोल बांदूंक असाध्य जालें तसलें रगत, असाध्य जाल्लें रगत. कित्या खातीर जेजूचें रगत मोल बांदूंक असाध्य जाल्लें रगत. आनी हांगासर आमी पळयता लगभग कोरोडांनी त्या रगत थंयसर भेटयल्लें. त्या रगत भेटयल्लें पातकाची बली एकदम नितळ जाय, आशिर्वाद जायचे तें देव मंदिर म्हणून. आनी थंय व्हडलें बली ताणें भेटयल्ली. पूण हांगासर आसा जेजू क्रिस्ताचें रगत. कित्याक तें भोव अमोलीक रगत आनी चड शक्तिवंत रगत म्हळ्यार तें जावन आसा देवाचें रगत. देवाचें रगत. पळयत पुस्तक आमी म्हणटा धर्मदूताच्या कृत्यांत 20वें अध्याय 22वें वाक्य म्हणटा, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतली पवित्र सभा सोलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमिल्ले गोवळी तुमी. कोणाचें रगत तें? देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतली पवित्र सभा. कित्याक तें देवाचें रगत? मुजें पूत, मुजें दू कोणाचें रगत? मुजें रगत. सुमेजेचो कोणाचें रगत? देवा बापाचें. कित्याक पवित्र आत्मो थंयसर येवन थंयसर ओवर शेडो कर्ण मोरी गर्भेस्त जाल्ली. पवित्र पुस्तकाचें आमी उजवाडाव थंयसर आसचें तें मोरयेच्या गर्भांत पडलें तें बी देवाचें रगत, देवाची सकत, देवाचें बोळ. आनी सर्वेस्परा देवाचें रगत म्हणटा आसतना त्या रगताक तितली सकत आसा मोगाचो. त्या खातीर त्या रगतान त्या केदाळा त्या रगत केवळ पाप परिहार करता मात्र न्ही, पिडा गूण करूंक शकता, आमकां रक्षण दिवंक शकता, हर एका रितीर आमकां बचाव करूंक शकता. पोरण्या सोडल्यान आमी पळयता आयबनांतली शेळी त्या पथका बली जावन भेटयतात. आनी ती संकेत केवळ मुखार जावच्या घडिता विशयी संकेत जावन आसली मात्र. पूण हांगासर आसा आयबनांतली शेळी कोण? जेजू क्रिस्त. क्रिस्तन्स पदाकनांतलें ताजें रगत शाश्वतरान आमच्या हर एकल्यांची पथकाक बली जावन ताणें भेटयल्या, पथकाक बली जावन ताणें भेटयल्या. आनी त्या खातीर ती बली श्रेश्ठ जावन आसा, ती बली श्रेश्ठ जावन आसा. पूण ह्या बलेचें पवित्र रगत केदाळा हांव आनी तूं आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हांव तो अन्वय करून काण घेनावंगी. म्हाका तुका ते खाली पयशेक साबू आसले बरें जाता आसा तरी पूण म्हज्या जिवाक, म्हज्या कुडीक, म्हज्या मोतीक, म्हज्या आत्म्याक हांव जर तर उपयोग करना जाल्यार तशीच आसता. ह्या पवित्र रक्ता वरवीं आमकां कितें जाता म्हणलें? नेक्स्ट सवाल. पवित्र रक्ता वरवीं कितें जाता म्हणलें? आतां मुखलें चिंताप. कितें जाता? आमची पथकां मोक्षाता सोमा हाचो परिणाम कितें? आमी पळयता जुवांव केल्ल्या उगडापणांत 7व्या अध्यायांत एक बरें एक चिंताप अशें वळयलां. 7व्या अध्यायांत 9व्या तावन 13व्या वाक्य मुखांत मुख्य अंश अशें आसात. हें जाताच कोणाचेनी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांचो मोह हांवें देखलो. तातूंत सर देशा भासांचो आनी जाती कातीचो लोक आशिल्लो. तो लोक धवे न्हेसोवन आनी आपल्या हातांनी
काजरा तळे घेऊन सिंहासना आणि शेळये समोर उबो आसलो आणि व्हडल्या तळ्यान भोवमान म्हणालो, थारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवातावन थारान शेळयेतावन. तेन्ना मलगडे मदल्या एकल्यान म्हजे लेगी विचारलें, धोवे दगले घालून आसा ते कोण, ते खंय तावन आयल्यात. हांवें जाप दिली, हांव नेणान देनया, तूं जाल्यार जाणाय. थवळ ताणें म्हाका सांगलें, ते व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेच ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तांत धुल्यात आनी धवे केल्यात. कोण ते? त्या जुवांच्या उगडापणांत लाखांनी धवे दगले घेवन त्या सरकार हजर आशिल्ले ते जावन आसात सोमियान जिसूच्या शेळयेच्या रक्तांत आपले दगले धुल्ले आनी धवे केल्ले ते व्यक्ती. आता पयलें सवाल यांतो कितें म्हणटात, आकांताच्या वेळार. आकांत म्हळ्यार कितें? आकांतान उतरून आयलेले म्हळ्यार आकांत म्हळ्यार जायचे म्हणा खालेंग व्हडलो गालाटो न्ही, व्हडलो गालाटो थंय खालेंगे आकांत जालो थंयसर धुवन आयले जायचे म्हणून ना. हर एक घडी मोगाच्या न्हू, पातकी सैंबो चे झुजू जावन आसा आकांत. हर एका घडे हे पातकी सैंबो म्हाका तुका झुजाच्या आकांतान घालता. ह्या पातकी थाळण्या वयर पातकी ओडण्या वयर जर तर हांवान तो झुजोवन आयल्या जाल्यार त्या व्हडल्या आकांतांत आमी भायर येयल्ल्या बरी. व्हडल्या कुडीचे झुजां आमी पळयलां. कुडीचे झूज आमकां मात्र आकांत म्हूण भोगता. कुडीच्या झुजेचें की व्हडलें झूज जावन आसा आत्म्याचें झूज. मुस्तुबुटी म्हाका आनी तुका ह्या काय म्हणटा थाळण्यांतून भायर येवंक, पाशावी ओडण्यांतून भायर येवंक सुद्दां जायना. आनी ह्या झुजांतून हांवें तुवें जर तर भायर आयल्या जाल्यार व्हडल्या आकांतांत हांवान तूं भायर आयिल्ल्या बरी. व्हडल्या एका आकांतांत हांवान तूं भायर आयिल्ल्या बरी. आनी ह्या आकांतांत भायर आयिल्ले म्हणजे पातकी सैमा वयर जैत जोडलें. खंयच्या आदारार? खंयच्या आदारार? ज्या जेजू क्रिस्ताच्या भोवपळीत अमोलीक रक्ताच्या सक्तेन ताजे वयर चडले ते जावन आसात, वर्थे जावन आसात. दुसरें हांगा पळयता हांव, तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात. आपले दगले कितें केल्यात? शेळयेच्या दगल्यान धुल्यात. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्त ओपार सांगता, म्हणटा काजाराक सगळें जेवण तयार केल्लें आनी ते आपयल्ले कोणी येवनान. तशें म्हणटा आसतना रस्त्याने वचून आपयलें, मेळ्ळ्यांक आपयलें आनी ते पुरो आयले. आखरेक तांचे भितलो एकलो काजाराची मुस्तैकी घालनाशें आसलो आनी ताका ती मुस्तैकी ना देखून खाण ताका भायर घालतात. कशें थंयसर काजाराक एक मुस्तैक म्हूण आसलो ते ना जाल्यार ताका भायर घालतात. तशें ते सरकार हजार ताजें मुस्तैकी जावन आसा धवे दगले हांवें तुवें घालना आसा थंय. धवे दगले हांवें तुवें घालना आसा थंय. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत आदाव आनी येव, फस्ट देवान रचयल्लें आदावाक आनी येवेक आमी जाणाव. थंयसर आमी पळयोंक जाल्यार पळयत पुस्तक म्हणटा 3ऱ्या अध्यायाची 15व्या वाक्यांत ताणें पयलें कितें केलें? पाताक केलें. कवणूचो म्हणलें फळ केलें, एक पाताक केलें. पाताक केल्या उपरांत सर्वेस्पर देव आपयता आनी तांकां सांगता, कितें सांगता? तुवें कशें पाताक केलें पुरा विचारता तें तुमी जाणात, सांगाचें म्हणून ना. 21वें वाक्य अशें म्हणटा, हें सगळें जाल्या उपरांत सर्वेस्परा देवान मनशाक आनी तेज्या बायलेक सामड्याची मुस्तैक करून न्हेसयली. कितें केलें? सामड्याची मुस्तैकी कर न्हेसयली. ही कहली सामड्याची मुस्तैकी. जाल्यार ताचे पयलें कहली मुस्तैकी आशिल्ली. आतां सामड्याची मुस्तैकी कर न्हेसयली. ताका पयलें कशी कहली आशिल्ली? देवाच्या कुरपेची, सगळें सिस्टरीन सांगलें करेक्ट. देवाच्या कुरपेची मुस्तैकी आशिल्ली. आनी त्या देखून ताका कितें भोगलें? तांकां कितें भोगलें? पाताक केल्ल्या वेळार तांचे जावन कुरपा भायर गेल्ल्या वेळार तांकां आपूण उस्तूर घालना, आपूण नागडी आसा तें म्हूण भोगलें. आनी त्या खातीर आंजुराचे खोले ते तांच्या कुडीक बांदतात. 3रो अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा,
तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून ताणें आंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक बांदलीं. कित्या खातीर ताणें आंजुराची रुखाचे पानां बांदलीं मोगाचें न्हू. तांकां भोगलें तांचे तोंड उजवाडांत आशिल्लीं, काळोखान भोगलें आनी थंयसर तांकां लज भोगली. तांकां कुरपा भायर सरल्या फुडलें लज भोगली आनी आंजुराचीं पानां फावान तांकां दांपूंक म्हणून सर्वेस्परान तांकां सामड्यांत तांकां न्हेसयलें. सामड्यांत तांकां न्हेसयलें. पयलें आशिल्लें वस्तू कुरपेचें म्हूण सांगलें. बरें चिंता. पयत पुस्तक म्हणटा किर्तनांत 144 किर्तन दुसरें वाक्य म्हणटा, वस्त्र भशेन प्रकाश तूं पांगरलाय. कितें पांगरला? उस्त्रा भशेन कितें पांगरला? प्रकाश, उजवाड पांगरला. आनी पयल्या जुवांच्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायाचें वाक्य म्हणटा, आमी ताचे तोंड आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो, देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळोख असो ना. उजवाड, प्रकाश आनी हें जावन आसलें तांचें उस्तूर. उजवाडाचें महिमे बरयत उस्तूर तांचें थंय आसलें. धवें उस्तूर, परसळीत उस्तूर आसलें. मनीस पाताक करता, पाताक करून काळोखान सांपडटा, सामळ्याची ताका उस्तूर घालतात. कशें मनजातीक सामळें आसा, तें मनीस मनजात ह्या धरणीक काल्यान माथी जावन वेता, तेच प्रमाणे मनशाक सामळ्याचें आमी पातकी सैमांत जियेता, पातकी सैमांत व्हड जाता आनी पातकी सैमांत मरता. मोगाचें न्हू. पातकी सैमांत मरता. जेजू म्हणटा त्या खातीर हांवें तें रगात वळयल्लें. हांवें वळयल्लें रगात तुमी धव्या दगल्यान, तुमी हरयेकल्यानी धव्या दगल्यान बऱ्याशे खातीर परत्यान प्रकाश बरयत जिणी तुमी जिवच्या खातीर. आनी त्या खातीर आमी पळयलें पयत पुस्तकांत सांगलां, त्या लाखांचो लोक, कितलो लाख? 1000 लाख लोक, विविध जाती गतीचो, विविध देशांतून आयिल्लो लोक. कोण तो लोक? जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तांत धुवन आपले दगळे नितळ केल्लो. म्हजी आनी तुजी कूड महिमे बरी जायची जाल्यार हांवें आनी तुवें ते धवे दगले घाल प्रकाश बरीत व्यक्ती जायचे जाल्यार हांवें आनी तुवें जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र रक्तान म्हजो आनी तुजो दोगलो धुवंक जाय. जर तर हें सत हांव तूं आनी नेणाव तर केवल मन जाते सारकें केवल जल्मलें, वाडलें, केलें जेवलें आनी एक दीस मरण पावलें जाल्यार जिवन आमचें सगळें व्यर्थ मोगाचें न्हू. इतलें पुरा घेता जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येता, म्हजी आनी तुजो दोगलो तो नितळ धवो तो जावचे बसत. आनी हो दोगलो धवो जावचो केवल एकच एका तो, न्ही भांगारान, न्ही रुपयान, न्ही खंयच्याय वस्तू वरवीं, खंयच्याय नाश जातल्यो वस्तू हे दोगलो म्हजो आनी तुजो धवो करूंक शकनात. बगार एकच एक तें सकत आसची त्या जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र अमोलीक रक्ताक. आनी हें अमोलीक रगत जर तर म्हजे भितर म्हज्या भायर हांव जर तर तें एप्लाय करना जाल्यार, त्या म्हज्या लागून हांव जियेना जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत व्यर्थ. हांवें तुवें क्रिसमस आचरण करचें व्यर्थ, हांवें तुवें नव्या वर्साक आचरण करचें व्यर्थ मोगाचें न्हू. हें सत जर तर हांव तूं जाणा जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत नवो अर्थ बरोवंक साध्य आसा. नवो अर्थ बरोवंक साध्य आसा. पोरन्यासोल्यान आमी पळयता एक कोटकार आयल्यार कितें करचें? कोटकार जर तर नितळ जालो जाल्यार ताणें 2 सुकणीं घेवन येवंक आसात. पयत पुस्तकांत आमी पळयता लेवी शास्त्र पुस्तकांत 14व्या अध्यायांत थंयसर अशें बरोवन घालां, सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, एका कोटकाराच्या शुद्धीकरणाच्या दिसा पाळूंक जाय तो कायदो हो, ताका याजका जशेन हाडूंक जाय आनी याजकान शिबिरांतलो भायर वचून ताची परिक्षा करूंक जाय. मागीर मुखार सरून येयलें म्हणटा, ताच्या शुद्धीकरणा खातीर 2 शुद्ध जिवी सुकणें हाडूंक जाय. एक सुकणें जिवीशी मारूंक लावचें. कोळाचे पिडेंत शुद्ध जावंक आसलेल्या मनशाचेर 7 फावटी रगत शिंपडचें आनी तें शुद्ध म्हणून परगट करूंक
जिव्या सुकण्याक उक्त्या शेता वयल्यान उबोवन वचोंक सोडचें. 2 सुकणीं, एक सुकणें मरतात आनी ताजे रगत 7 फावटी त्या कोडकाराच्या आंगाचेर शिंपडायतात. आनी हें शुद्ध जालें म्हणून जालें जाल्यार त्या अनेका सुकण्याक सोडतात. हें अनेक रितीन आमी पळयता जाल्यार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो, आमचे खातीर मेलो आनी परत जिवन जावन तो जेजू सर्गार सोडलो. मोगाचे न्हू, सर्गार सोडलो. म्हजे आनी तुजे खातीर ताणें रगत वरयलें. 7 फावटी ताणें रगत वरयलें. पयलें गेसेमनी मोळ्यांत मागो नासतना ताणें रगत वरयलें. दुसरें ताज्या माथ्यार खांट्याचो मुकूट सणसिल्ल्या वेळार ताणें रगत वरयलें. आनी रक्ताचो तेज कोण म्हणटा तांकां पुरा जाणां 5 कण आमी नियाळ करता. उजव्या हाताक किळो मरतना वरयल्या त्या रक्ता वरवीं. तिसरें दाव्या हातांत किळो रगयतना जाल्ल्या रक्त अमोलीक रक्ता वरवीं म्हणना ताजे विशीं नियाळ करता. उजव्या पांय उजवो हात थंयसर सो जालें. उजवो पांय धवो पांय थंयसर सो जालें. 7वें खडवळाक भली तुपल्या वेळार थंयसर रगत आयलें. 7 फावटी जेजू क्रिस्त ताज्या भोव पवित्र त्या कुडींतावन रगत ओडलें. मोगाचें न्हू, रगत ओडलें. आनी हें रगत म्हाका आनी तुका पवित्र केलें. म्हाका आनी तुका हर एकल्यांकी सर्वेस्परा देवान सुम्या जेजू क्रिस्तान पवित्र केलें. आनी हें पवित्र केल्लें एक घडी सुमी जेजू थंयसर कुडींत मरण पावलो तरी परत तो जिवन जालो आनी ताका सर्गार व्हेलो. परत तो सर्गार गेलो. कितें करन? म्हाका आनी तुका शुद्ध करन तो सर्गार गेलो. मोगाचें न्हू, सर्गार गेलो. हें जावन आसा पयलें सत ह्या पवित्र रक्ताचें हांवें थंय उडास दवरसय. दुसरें जावन आसा हें पवित्र रगत म्हाका आनी तुका रक्षण दिता. मोगाचें न्हू, रक्षण दिता. आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 12व्या अध्यायान 5व्या तावन 8व्या वाक्यार आमी पळयता थंयसर इजिप्तांतावन लोक हांगासर इस्रायलाक येता आसतना ती शेळी मारूंक आशिल्ली. आयबनांतली शेळी मारूंक आशिल्ली. थंयसर 12व्या अध्यायांत विवार जावन थंयसर सांगलां. ताजे उपरांत त्या शेळयेच्या रगत त्या घरच्या फाक्याचेर गुर्त जावन दाखोवंक आशिल्लो. आनी त्या राती सगळ्यांचे तांचे मालगाडे पोतो मालगाडे कितें वस्त आसा जिवी आसा पुरा सरता. पूण ह्या घराक रक्षण मेळटा. कित्याक थंयसर पवित्र रक्ताचो गुर्त आसलो आनी त्या देखून थंयसर रक्षण मेळ्ळें. जोबाच्या ग्रंथांत आमी पळयता. मोगाचें न्हू, जोबाच्या ग्रंथांत 1 अध्याय 5वें वाक्य म्हणटा जोब आपल्या भुरग्यां बसत आपल्या सगळ्या कुटुंबा बसत तो भली भेटोन आसलो. तो कितें म्हणटा? जेवणाची सर्त काबार जातच जोब तांकां आपोवंक धरतलो आनी तांचें शुद्धीकरण करूंक लायतलो. सकाळीं फुडें उठोवन तांचे मदल्या जाणा एकल्या पसत एक होम बली तो भेटयतलो. तो म्हणटलो म्हज्या पुतांनी फाताक केलां जावेत आनी ते आपल्या काळजांत देवनिंदा उलयल्या जावेत. हर एक पोटी जोब अशें करतलो. कितें भेटयतलो? होम बली भेटयतलो. होम बली भेटयत आसतना रगत खंडी जावन वळतास. होम बली भेटयत आसतना आनी हाचे वरवीं कितें जालें आमी पळयता. सैतान देवा लागीं येता आनी म्हणटा देव म्हणटा हांवें पळयलें जोब म्हजो कसो आसा, तो संवसार वचून पळयलें कसो आसा. तो कितें बरें आसा. ताका तुवें रक्षण दिलें. कितें रक्षण दिलें? 9वें वाक्यान अशें म्हणटा पळय म्हाका हें बार इम्पॉर्टंट. जेजू क्रिस्ताचें कशें थंयसर जर तर त्या होम बली पाडक्याचें ह्या हाचें काळाचें बोकऱ्याचें रगत भेटोवन इतलें रक्षणाचो साथ जाल्यार जेजूच्या रक्षणार कितलें आसा पळया. कितें म्हणटा 9वें वाक्य म्हणटा सैतानान सर्वेस्पराक म्हळें जोब बेश्टोच देवाक भियोन चलता ताचे भोंवती ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्व भोंवती तूं एक वय घालून ताका रक्षण दिवंक नाय. ताणें हातीन घेतिल्ल्या सर कामांचेर तुवें आशिर्वाद घाल्याय आनी तेजे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्यात. एका मनजातीच्या रगत बली भेटिल्ल्या वरवीं सर्वेस्परान देवान ताज्या बोवारी रक्षण दवरलें. खंय बरें रक्षण पळया.
रक्षण ताज्या भोवती व्यक्तीक त्या व्यक्तीक संपूर्ण तरान रक्षण हांवें भेटयलें जाल्यार म्हज्या भोवती फुल्ल रक्षण. दुसरें ताज्या गरदारा बाबतींत म्हळ्यार म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, म्हजें कुटुंब, कोण म्हजी आवय, म्हज्या बापूय, कोण कुटुंब आसा तांच्या गरदारा बाबतींत सगळें प्रोटेक्शन. पयलें म्हज्या बाबतींत, दुसरें घरदारा बाबतींत, तिसरें सर्वस्व बाबतींत कितें पुरा म्हजें आसा त्या सगळ्या हाच्या भोवती थंयसर रक्षण आसा. रक्षण म्हजें कुटुंबाचें आनी म्हजें म्हणलें कितें आसा सगळ्याचें रक्षण. चवथें घेतिल्लें काम यशस्वी हातीन घेतिल्ल्या सर कामांचेर आशिर्वाद घाले तितलें मात्र रक्षण मात्र न्ही, बगार वावर आशिर्वादीत जाला. खंयचेर तो घालता आशिर्वाद तो जागो काण गेले त्या जाग्याचेर बरें मेळ्ळें, हो जागो काण गेले हो जाग्याचेर बरें मेळ्ळें. हें तुवें काम करूंक धरलें त्या कामांत यशस्वी, तें काम करूंक धरलें थंयसर यशस्वी, हात गेले काम पुराय यशस्वी. पंचवें म्हणटा ताजे हिंड बरोवन गेल्यात, ताजे हिंड सगळ्या गांवार बरोवन गेल्यात. इन्फ्लुएन्स पॉवरफुल ताजे हिंड सगळ्यांनी बरोवन गेल्यात गांवार, ताजेच हिंड बरोवन गेला. एकदम इन्फ्लुएन्शियल व्यक्ती तो जाल्या, भयंकर इन्फ्लुएन्स. 5 शेतांत 5 कडेन आमी पळयता. एक ताका, ताज्या कुटुंबाक, ताज्या सगळ्यांक ताणें गेलें हात काम रक्षण 3 कडेन, परत्यान ताजें काम गेलें यशस्वी प्लस आतां तें काम तशेंच सगळें एक इन्फ्लुएन्शियल व्यक्ती 5 कडेन. जर तर मोगाचें न्हू एका मनजातीचें रगत बली भेटयल्लें थंय तितलें त्या व्यक्तीक रक्षण दिवंक शकता जाल्यार म्हाका आनी तुका जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र अमोलीक रगत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तें अन्वय केल्ल्या वेळार म्हाका आनी तुका रक्षण दिवंक शकना. म्हज्या कुडीक, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या सर्वस्वाक, म्हज्या वावराक म्हजें म्हणलें सगळें रक्षण दिवंक शकना. तर कित्या खातीर हांव आनी तूं ह्या विशयेन चिंतूंक ना? कित्या खातीर ह्या रक्षणा विशयेन जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र अमोलीक रक्ताच्या रक्षणा विशयेन हांवें आनी तुवें कित्याक चिंतूना मोगाचें न्हू? कितल्या सुलभायेन हांवें तुवें तें रक्षण जोडून घेवयत. लेवी शास्त्राचे 8 अध्याय 22 ते 24 वाक्य म्हणटा, रगत हर एका जाग्यार सुमेर लागूयत. पळयत पुस्तक म्हणटा उपरांत ताणें दिक्षे बलये खातीर अनेक बोकरो मुखार हाडूंक लायलो. आरोनान आनी ताच्या पुतांनी आपले हात ताच्या माथ्यार दवरले. मोइजेन तो जिवेशी मारलो आनी ताचें इल्लें रगत घेवन ते आरोनाच्या उजव्या कानाक पळय एका विश्व्याक, ताच्या उजव्या हाताच्या अंगठ्याक आनी ताच्या उजव्या पांयाच्या अंगठ्याक सरयले. उपरांत ताणें आरोनाच्या पुतांक मुखार येवंक लायलें आनी तांच्या उजव्या कानाक, तांच्या उजव्या हातांच्या आंगठ्यांक आनी तांच्या उजव्या पांयाच्या आंगठ्यांक इल्लें रगत सरयलें. मोइजेन उरिल्लें रगत वेदीच्या देगेन वतलें असो अर्थ मोगाचो न्हू. तुज्या कुडीच्या हर एका विश्व्यांक तुवें रगत सरय. जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र अमोलीक रगत म्हज्या मस्तकाचेर देंवून येवं दी. जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र अमोलीक रगत म्हज्या कानाक देंवून दी, म्हजें कान परिशुद्ध जावं दी. जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र रगत म्हज्या दोळ्यांच्या दिश्टीचेर पडून दी, म्हजे दोळ्यांची दिश्ट पवित्र जावं दी. म्हजें जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र अमोलीक रगत म्हज्या जिबेचेर पडून दी आनी म्हजी जीब परिशुद्ध मोलादीक उतरां उलोवन दी. हर एका विश्व्यांचेर हांवें तुवें म्हज्यान रगत एप्लाय करीत मोगाचें न्हू. आनी तें जावन आसा तें भोव पवित्र रगत आनी त्या रगताक तूं कितले कडेन कितलें तूं चड आनी चड हांवां तूं अन्वय करता तितल्यान तितलें चड हांवां तूं सक्तिवान जावंक भोगता मोगाचें न्हू. हेब्रेंकारांक बरयल्ल्या 4 अध्यायान 5 वाक्य म्हणटा, आनी तो काय आमच्या अस्कतकाय विशीं कणवळय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्ही. आमचे बरेंच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना. म्हाका तुका बस्तू बोटीन भोगता हांवें तुवें कशें समस्येंतल्यान भायर येवचें. जेजू क्रिस्त जाणा मोगाचें न्हू. ताकाय म्हजे बरी आनी तुजे बरी मुस्तू कश्ट आसले. लोकांनी ताका मुस्तू इन्सल्ट केलें, मुस्तू गेल्ले कडेन अडकळे घाल्यो. ताकाय जाय तितले समस्या आशिल्ले म्हाका तुका आशिल्ले पर्यंत. त्या देखून सुमे जेजूक जाणा आमचे समस्ये आनी त्या देखून आमचे समस्ये जाणा असो सुमे जेजू ताजें भोव पवित्र रगत तें वरयल्लें तें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत लागून आमी रक्षण मागल्या वेळार, आशिर्वाद मागल्या वेळार, पातकां दिवंक मागल्या वेळार आमी सैत्यवन जाता मोगाचें न्हू. हेब्रेंकारां बरयल्ल्या 9 अध्यायान 11 ते 12 वाक्यांत आमी वाचता, पूण येदोळसू लाभिल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो
आणि चड वर्त्या आणि चड संपूर्ण पोविस्तानात उतारलो. हो तंबू मनुष्याच्या हाताने बांधलो नाही, निजाकी तो या श्रेष्ठेच असतो नाही. आणि एकच बोटी भू पोविस्तानात तो भितर सरलो. सरतसतना बोकड्यांचे आणि पडक्यांचे रगात घेऊन नाही, बगार आपलेच रागात घेऊन तो भितर सरलो. आणि ससनाक बळता ती सोडून ताणें आमकां जोड दिली. मोगाचेनो ही सोडवण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ताणें म्हाका तुका सोडून दिल्या. ह्या सोडवणे विशयंत जर तर हांव तूं नियाळ ना, बगार केवल वर्सान वर्स सेलेब्रेशन करचे बरी, केवल हांव तूं क्रिसमस हांव तूं आचरण करता. ह्या क्रिस्तान ताणें उलयल्लें तें रगत विशयंत हांव तूं चिंता पटयना, ताजो उद्देश हांव तूं चिंता पटयना, ताजें सोडवून हांव तूं बघना, तर हांवें तुवें क्रिसमस आचरण करून कितें सदन करीत बघाचें न्हू. त्या खातीर पवित्र पुस्तक म्हणटा, पेद्रूच्या पयल्या अध्यायांत दुसरें वाक्य म्हणटा, तुमीच ती देवा बापान सुरवेरतावन ओळखून विसरली, पवित्र आत्म्या वरवीं विंगडकन जेजू क्रिस्ताक कालजांच्या जिणेक समर्पण दिल्ली आनी तांचेच रगात शेणोवन नितळ केल्ली. धराळ कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. त्या खातीर मोगाचें न्हू, ही जेजू क्रिस्ताचे रगत म्हाका आनी तुका कृपा लाभयता, म्हाका आनी तुका शांती लाभयता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वर्ती अजापां घडोवंक साध्य आसा. आज तावन हांव आनी तूं ह्या रक्ताक आमी विचारया. आमच्या भितर एप्लाय करचे. आमच्या भितर म्हळ्यार आमच्या काळजाक, आमच्या मोती नाका जाल्ली चिंतना मुस्तुपटी येतात, कंट्रोल करूंक जायनात. हांव जाणा हर एका मनशाक आमकां जायनात, आमची चिंतना कंट्रोल करूंक जायनात. त्या वेळार सांगया, जेजू क्रिस्ताच्या बुपयत आमले रक्ता म्हज्या मोतीचेर पड आनी आसलें ती नाकारीन चिंतना तूं तातूंत म्हाका रक्षण दी, म्हाका तातूंत सुटका दी. म्हज्या काळजांत आसची बोगणाक आमी एप्लाय करी आनी सांगया, जेजू क्रिस्ताच्या बुपयत आमले रक्ता म्हज्या काळजाची बोगणां कंट्रोल कर आनी थंयसर आसली पाड बोगणां काडन बऱ्या बोगणांक म्हज्या जिवा भितर ती रक्षणाची मोगाचें न्हू. आमच्या हर एका आमच्या भितर आमच्या वडण्यांक आमी तें जेजू क्रिस्ताचें पवित्र रगत आमी लागया आनी रक्षण आमी जोडया. भायर जेजू क्रिस्ताचो मार्क आसचें तें आमकां गुर्तू घालया आमी. आनी ह्या वरवीं खंयचोय सैतानाचे सकत जावं दी, खंयचीय दुश्ट सकत जावं दी, खंयचोय दुस्मान जावं दी, म्हाका तुका आपणूंक शकचो ना मोगाचें न्हू. कशें त्या पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर रक्ताचो गुर्तू पळोवन खंयचेच त्या हांकां वायट जावं नागी, तस प्रमाणे ताचे वर्त्या रितीन तांचे एका मनजाचे रगात पळयलें. पूण एकटी जेजू क्रिस्ताचे निश्कपट भलिती ताजे रक्ताचो गुर्तू आमच्या कपालाचेर सदांच आसूं दी. ताज्या रक्ताचो गुर्तू आमच्या काळजांत आसूं दी. खंयचोय दुश्ट व्यक्ती, दुश्ट मनीस, सैतान, कपटपण, माटमंत्रां खंयची सकत म्हाका तुका कांयच करूंक शकचें ना. आज आमचो लोक कितलो भिवून गेला मोगाचें न्हू. नाका जाल्लें खंयसर उरल्या भोवणां आयकता, ती मंत्रां तंत्रां म्हणटा आनी कितें म्हणटा, भियेता. पूण आमी नेणाव जेजू क्रिस्ताचें बोपयत आमलें रक्त ह्या सगळ्या वयर म्हाका तुका सही दिता. खंयचीच सकत म्हाका तुका आपणूंक शकना, कित्याक हांव आनी तूं त्या पवित्र सक्तेंत जिवन आसा. ती सकत जर तर हांव तूं आपणायना, त्या सक्ते विशयंत हांव तूं चिंतून आमच्या जिवितांत एप्लाय करिना, त्या वेळार मात्र हांव तूं फेलियर जावंक साध्य आसा मोगाचें न्हू. उडास दवरया. हे पवित्र रगत आमी त्या देखून त्या रक्ताचो तेर्स मुस्तुबटी आमी म्हणटा, 5 गयांचो तेर्स आमी म्हणटा, रक्ताचो तेर्स म्हणटा. जायते जाणां तांकां मस्तू जाणांक सोडून तांचो लाभल्या. आमच्या मुखल्या जिवितांत ह्या विशयंत चड नियाळ करणं हाचे विशयंत आमी ह्या रक्ताचो म्हत्व जावन नाच सैनांतल्या तसल्या ह्या रक्ता वरवीं सोडिल्ल्या आज आमी वसिल्ल्या त्या वचपा प्रमाणे आमच्या जिवितांत बदलावण आयच्या घडयेंत मोगाच्यान घडोवन दी. मुखलें जिवन आशिर्वादाचें जिवन जावं दी. हात घाल्लें हर एक काम आमचें यशस्वी जावं दी. चिंतलें हर एक चिंता यशस्वी जावं दी. आमी आमचें इन्फ्लुएन्स, आमचें बळ सगळ्या आमच्या समाजांत, आमच्या क्रिस्तांवाचें बळ सगळ्यांनी वाडोवन वचूं दी. आशिर्वादीत जनांक जावन आमी जिवंक सर्वस्व देवंक फावो करून दी. आमेन.